दिगंबरा दिगंबरा कितल्या कोटी आयल्या घरा अशें नारेगायत आम आदमी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी शेनवारा काँग्रेसीच्या 8 फुटीर आमदारांच्या भाजपा प्रवेशाचो निषेध केलो। घडिल्ली घडणूक काँग्रेसी खातीर तशेंच भाजपा खातीर लेगीत लज्जास्पद आसा अशी तिडक वेंझी वेगशान उक्तायली। तशेंच वेंचणुकेंत उबे राविल्ले सगळे 37 आमदार भरवसो दवरपाच्या लायकीचे ना आनी ते केन्ना ह्या पक्षांतल्यान त्या पक्षान उडी मारपाक शकता हे काँग्रेसीच्या हायकमांडाक खबर आशिल्लें अशें वेंझी सांगता। काँग्रेस पार्टी very well knew हे जिंकली तेच न्ही that all 37 candidates who contested are not trustworthy. ते केन्ना पण उडी मारतलेच म्हण ताका लागून तेमी एफिडेविट साइन केली, ताका लागून तेमी तांकां देवा बरें वयले। म्हणजे द पार्टी डज नॉट हॅव द ट्रस्ट इन गिविंग देअर कॅन्डिडेट्स द रिक्वायर्ड टिकेट्स। कित्याक ते टिकेट पयशे दिवन दिता। ते पयलेच जाण आशिल्ले हे सगळे जिखलेले जाल्यार सगळे डिफेक्टर जातले म्हणून, ताका लागून ते एफिडेविट केली। आणि आज ती एफिडेविट तेम केल्ली कित्याक आम आदमी पार्टीन एफिडेविट सिस्टम चालू केल्लो आणि आमगेलो जो सिस्टम आहा, आमगे कोण डिफेक्ट जाताय तेजेर आमी तांकां FIR फायल करताय। आज FIR फायल करून दाखोवची काँग्रेसान, आदोगाद आहाय तांचे कडेन FIR फायल करून दाखोवची, नाजाल्यार ते जुमला चलचो ना, एफिडेविटाचो जुमला चलचो ना आणि आमदारांचे लटून फायदो ना की ते पयशे गेले म्हूण। यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पार्टी दॅट यू ऑल डू नॉट हॅव ड्यू डिलिजंट प्रोसेस। काँग्रेसाचो जो प्रोसेस हा कॅन्डिडेट सिलेक्शनाचो तो फोटोवपाचो प्रोसेस। सो द पार्टी हॅज टू बी कंडेम्ड, बॅन करूंक जाय ही पार्टी। काँग्रेस पार्टी म्हळ्यार ती गोंयांत बॅन जावपा जाय आणि म्हाका दिसता हें बॅन लोकांनी करूंक जाय आणि हें करपाक लोकांनी 2024 दाखोवपा जाय। ZP इलेक्शन आसा, 3 कॉन्स्टिट्युएन्सी थिंग दाखोवपा जाय। This party needs to be thrown out of Goa.